Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. गव्हर्नमेंट जॉब जे भरतले या गव्हर्नमेंट जॉबात एक्सपिरियन्स व कंपल्सरी आसतलो. आतापर्यंत बऱ्याच जणांना दिसताले की 5 सालां आपल्याक नोकरी मेळटली म्हणून. तुमच्या कळपा खातीर सांगता हांव, ग्रॅज्युएशन पास जावच्या पयलीं बऱ्याच जणांनी म्हणजे अकाउंट आणि बाकीच्या पोस्टाक एप्लाय करताले. ग्रॅज्युएट पास जावच्या पयलीं बी PSIचे पोस्ट ग्रॅज्युएट पास जावच्या पयलींच एप्लाय करताले. बट ह्या फुडें ते चलचें ना. कंपल्सरी गव्हर्नमेंट जॉबात एक्सपिरियन्स मिनिमम टू मिनिमम 1 year एक्सपिरियन्स इज कंपल्सरी उरतलो. म्हणजेच जेणे करून सगळे भुरगे हे प्रायव्हेट सेक्टरात 1 वर्साचो तरी अनुभव घेवपा खातीर काम हे कंपल्सरी करचें पडटलें. डायरेक्ट गव्हर्नमेंटाक जॉब दिवपाचो बंद करपाचो सरकाराचो विचार आसा, जेणे करून एक बरो ह्युमन रिसोर्स तयार जावचो. आमी म्हणटा की त्या ह्युमन रिसोर्सांतल्यान आमकां सरकाराकूय बी बरो ह्युमन रिसोर्स मेळटलो, स्किल्ड ह्युमन पॉवर मेळटलो. ताच्याच खातीर आमी अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे इवन दो गव्हर्नमेंटाच्या वेगवेगळ्या पोस्टांतले RR म्हणजे रुल्स अँड रेग्युलेशन्स आमी बदलपाचे ठरयल्या. गेल्या 30 वर्सांक ह्या रुल्स अँड रेग्युलेशन्स बदलूंक नासले. जशी नवीन क्वालिफिकेशन्स येता तशें आमकां रुल्स रेग्युलेशन्स बदलपाचे पडटा. I assure the youth of today that I will strive hard to see that maximum of our youth are employed. I thank the department for working tirelessly to make this job fair a success. I am confident that the state government, in collaboration with private sectors, can bring change to the lives of our youth by providing them gainful employment.